सकाळी आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की कोंकण रेल्वे ट्रॅकार गेट नंबर 6 कडेन थंयसर टू पर्सन दे आर फायटींग विथ इच अदर. अकॉर्डिंगली आमचो स्टाफ जो थंयसर गेट नंबर 6चेर थंयसर तैनात आशिल्लो मिस्टर कॉन्स्टेबल मंजुनाथ दडामणे बकल नंबर 9032. ही नोटीस दॅट इन्सिडंट की बाबा थंयसर दोग जाण मनीस झगडटा म्हणून तेजे तो जे ड्युटीर आशिल्लो थंयसर एक 100 मिटर्स अवे थंयसर आशिल्लो. ही नोटीस दॅट इन्सिडंट इमिजिएटली रश टू एट अ स्पॉट. तेणें थंयसर पळयलें दोग जाण थंयसर दे आर अंडर इन्फ्लुअन्स ऑफ अल्कोहॉल वेते. तांकां दोगूय जाण झगडटा म्हणून हो थंयसर इंटरव्हीन करपाक गेलो. इंटरव्हीन करपाक गेल्या उपरांत ते दोगूय जाण थंयसर तांकां सेपरेट केले तांकां आनी तांकां थंय सायडीन हाडून बसयले तांकां. आनी आमच्या ड्युटी ऑफिसर PSIक तेणें वस्त म्हणटा ताका इन्फॉर्म केलें. ओके. पूण हेतून दुसरो एक हवालदार कोणाक दुसऱ्याक मारपाक लागले? हय, एक आमचो थंयसरच एक ऑफ ड्युटी आशिल्लो एक कॉन्स्टेबल कुलदीप नायक 8006 तोय थंयसर आयिल्लो. तो थंयसर येयल्या उपरांत आमचो कॉन्स्टेबल एक मंजुनाथ तो ऑलरेडी थंय आशिल्लो. तेंच्या भितर थंयसर मिसअंडरस्टँडींग जाली आनी मिसअंडरस्टँडिंगा भितर दोगां भितर मातसो वाद जालो आनी तेजेर आमी ऑलरेडी इन्क्वायरी इनिशिएट केल्ली आसा. एंड तांकां दोगांय जे कोण समीर शेख जो पळय झगडटालो तो एक आनी राहुल सुताराम ते बोथ आर देर महाराष्ट्रा. तांकां आमी प्रिव्हेंटीव एक्शनान दोगांयकू अरेस्ट केल्ली आसा. आनी एज रिगार्ड्स टू अवर पुलीस जो कितें वाद जाल्लो आसा पळय तितून आमी व्हेरिफिकेशन आमी प्रॉपर इन्क्वायरी हांवें चालू केल्ली आसा ऑलरेडी. इंजरीज कोणाक लागल्या? इंजरी ते दोगी जाण झगडटाले पळय तांकां जे महाराष्ट्राचे दोगी सिव्हिलियन आशिल्ले समीर शेख एंड राहुल सुतार तांकां एकट्याक इंजरी जाल्ले. दोगांयकूय इंजरी जाल्ली आसा. दोगांयकूय आमी मेडिकल केल्लें आसा आनी अंडर प्रिव्हेंटीव एक्शन आमी तेंचेर कारवाई करतले. आनी पुलिसांनी एज रिगार्ड टू द पुलीस तेंच्या भितर तोंडान वाद जाल्लो आसा. तो तोंडान तेंचो कितें वाद जालो एज रिगार्ड टू वीच मॅटर दे आर आय हॅव ऑलरेडी डायरेक्टेड माय PSI टू कंडक्ट अ थरो इन्क्वायरी इन दॅट. अकॉर्डिंगली दोज हू आर गिल्टी वी वील सबमिट द रिपोर्ट टू माय सुपिरियर फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव्ह एक्शन्स दोज हू आर गिल्टी इन दॅट पर्टिक्युलर मॅटर. अशें आयकलां ते पिल्ल बी म्हणून आशिल्लो दॅट ऑल्सो अशी जे आमकां आतां इन्फॉर्मेशन येयलें द पर्सन हू इज ड्रंक आतां कोण पिला पुलीस पिला ते सिव्हिलियन पिला दॅट ऑल्सो वी हॅव कंडक्टेड इन्क्वायरी थरो इन दॅट. आनी इन्क्वायरी जाल्या उपरांत आय वील सबमिट अ रिपोर्ट टू माय सुपिरियर फॉर टेकिंग अ नेसेसरी एक्शन्स अगेन्स्ट द पर्सन दोज हू आर ऑन द फॉल्ट. पूण गोवा पुलिसांतूय इंजर्ड कोण ना? No, nobody has injured. It is not a Goa police. It is कोकण इन्सिडंट जाला. ते इन्सिडंटाचेर आमच्या पुलिसांनी थंय वचून ताबडतोब एक्शन घेतलेली आसा. सो एक्शन घेतल्या उपरांत जर मागीर थंयसर जर कितें तेच्या उपरांत जर कितें जालां ड्युरींग दॅट इन्सिडंट जर कितें जालां दॅट एंगल वी आर थरो आमी इन्क्वायरी चालू आसा तेजेर.